हय 10 जाण बरे कॉमेंट मारता तितूंतलो एक आसताच. आणि हे पळोवंक शकता तुम्ही आमच्या मुखार आसा आणि तेंच्यांनी पळय ऑफिस टेबल पळय काय बरें केला ते. हांव घेवन येयला पॉपकॉर्न, चीज आनी कॅरेमेल. सामकें घरा कडेन तूं ना सो आतां हांव येयलो वॉशिंग सेंटरार पळय. गाडी जाल्यार तांबडीच सारकी. ओके सो गायज आतां हांव येयल्लो आसा वॉशिंग सेंटराचेर गाडी धुवपाक आनी वॉश केल्या काय मागीर हांव चल्लो सकयल. आनी मेन म्हणटा तें म्हाजे गाडीक मिडल स्टँड ना न्हू तो एक प्रॉब्लम जाता. मिडल स्टँड ना जाल्यार गाडी धुवपाक मेळना सारकी. तुमकां खबर आसा हांवें मिडल स्टँडाचें कितें तरी करपाक दिला सो तेका इट वील टेक अनदर 10 days. सो आतां हांव फटाफट गाडी धुता आनी चल्लो. हांगालो सेटअप पळय चड बरो घाला. एक रील घालता इंस्टाग्रामार. लायक शेअर सबस्क्राईब करा. फॉलो करा माझ्या इंस्टाग्राम ID. यूट्यूब पे डालो. हाँ ऑफकोर्स. एकदम कडक दिसता पळय सारकी उजो कसो दिसता की ना. सो सी दीस गायज आतां दोन बरी चकचकीत जाल्लेली आसा गाडी. मिडल स्टँड लायले का मागीर गेम चेंजर. पळोवया आतां काय कितें तें. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता गाडी जाल्लेली आसा टणटणीत रेडी. काय बरी दिसता पळय. बरी वॉश केल्या फूल पावर सारकी भायर. आनी तेंच्यांनी पळय ऑफिस टेबल पळय काय बरें केला ते. टू गुड सारकें. A few moments later. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी हे पळोवंक शकता तुमी आमच्या मुखार आसा एक मॉडिफाईड फूल पावर सारकी एरॉक्स. आणि हांगासर आसा आमच्या वांगडा एरॉक्सा वांगडा आसा मस्टँग GT विथ GT बॉडी किट आहा पळय तिका. आनी इतली ब्युटिफूल दिसता गाडी. तुम्ही पळोवंक शकता ऑरेंज कलरान ही गाडी रॅप केल्लेली आसा. आनी हो ऑरेंज कलर एक रेगुलर ऑरेंज ना मातसो एका अलग आसा. दिस इज वॉट गोवा इज ऑल अबाउट. फूल पावर. आमच्या गोंयान न्हू घे म्हणून स्पोर्ट्सकारी आसा. अंडर एस्टिमेट करूं नाका आमच्या गोंयकारांक. घे म्हणून स्पोर्ट्सकारी आसा गोंयान भल्ल्या. ओके सो गायज 3 months लेटर आमची गाडी अशी दिसता पळय. ह्या ज्या टायमार हांवें तुमकां व्लॉग घातलेलो तेन्ना एका अशी हेडलायट नासली. आतां केल्या हांवें अशें एका विंगलेट नासले. कार्बन फायबर सिरिजीस नासले. मागीर अशे विंगलेट नासले. हे फोग लॅम्प्स नासले. डिस्क ब्रेक अलग आसले. सो एवरीथींग हॅज बीन चेंज्ड. बट 3 म्हयन्या उपरांत हांव गाडी फाल्यां अपग्रेड करपाचो आसा विथ द बिगस्ट मॉडिफिकेशन एवर. आनी हे जे आसा खबर आसा इंडियन आयज पर्यंत कोणीच करूंक ना. आनी म्हाजी गाडी इंडियेची ओन्ली वन, गोंयची ओन्ली वन. आनी आय डोंट थिंक सो वर्ल्डानूय गाडी पयलीच आसतली अशी. देवा कडेन मागता. आय डोंट नो अबावट वर्ल्ड बट येस ही गाडी आमची नंबर 1 आसतली. आनी प्लीज गायज तुम घरान कोणाक रेड बायट्स इश्यूज बीन आसा जाल्यार प्लीज यूज दीस. हांव सेफ्टी पयली दवरता बायकीची. कित्याक हेजें वायरींग न्हू व्हेरी एक्सपेन्सीव वायरींग. ओके आनी म्हाका थंडी जाल्लेली आसा म्हणून हांव ही टॅबलेट घेता. एक आतां ही बरी की ना ती म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. सो गायज
ह्या गाडयेक आमी तुमी पळयलेले की हांवें हायड्रोलीक गॅस सस्पेन्शन यूज केल्लेलें. सो आतां हे म्हाज्या इन फ्युचर हे तुमकां गाडयेन दिसचें ना, कित्याक हे काडून हांव आनीक कितें करपाचो आसा. येस, 3 म्हयन्या पयलींची व्हिडिओ, 3 म्हयन्या उपरांत ही तुमकां गाडी अशी दिसता. फाटल्यान पासून हांवें न्हू सुपर बायकीची टेल टॅडी केल्लेली आसा. पयलीं नासली म्हाज्या एका गाडयेक अशी, ही आतां केल्लेली आसा हांवें. बट हांव फाल्यां जे अपग्रेड करपाचो हा गाडयेन खबर आसा, इट इज वन ऑफ इट्स कायंड. खंयच्याच गाडयेक ना. ह्या गाडयेक तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान रियर डिस्क ब्रेक ना. हेका पळोवंक शकता तुमी टायर इतलो ओके हा, मोठो ना. म्हणजे अशी गाडी फूल बल्की आनी एग्रेसीव दिसता, पूण टायर मातशे धाकटो कसो दिसता. कितें तरी अलग घेवन येयल्लो आसा. सो हेज्या खातीर तुमकां न्हू म्हाजे थोडे दीस 1-2-3 दिसां उपरांत तुमकां एक व्लॉग घालता टू गुड सारको. पण आतां सद्या अंकिता फाटीक लागला म्हाका मूवी पळोवपाक या म्हणून. चला हांव चल्लो मूवी पळोवपाक. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां न्हू खूब 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 बरी आसात. सो गायज, आयज आमी येयला पणजे मूवी पळोवपाक. कसली सांगात? सय्यारा न्हू, नरसिम्हा. आनी हेवटेन रेनकोट पडलो. अवी आपणाचे हेल्मेट घालता डिक्कीन. कोण म्हणून सांबाळटलो ते हेल्मेट मागीर घे. आनी गायज मेन थिंग कितें जाणां, दोनाचो टायमींग आसलो पिक्चराचो आनी आतां जाल्लेली आहा 2 जावन सारकी 10 मिनटां आमकां मिस जायना जाल्यार पुरो. कित्याक की खूब लॉकूच जायना. असो दवर भायर, म्हाजो दवर. गायज तुमी आयज पळोवपाक शकता, आयज हांगासर न्हू सगळे खाली खाली आहा. चड करून आयज कोण ना दिसता. निब्बीन सय्यारा बी पण मेकळी जाली आसतली. आनी आयज आमी सय्यारा मुवी घेवंक ना, आयज आमी एक कसल्या मुवी गेल्या रे. मागीर पळया तुमकां दाखयता. तूं कितें घेवन येयला गो? हांव घेवन येयला पॉपकॉर्न, चीज आनी कॅरेमेल मिक्स. चल या तर यो. चल, अरे ग्लासीस घेवंक जाय. सो गायज आमी न्हू पिक्चर पळयले. तुमकां खरें सांगू, पिक्चर इतले बरें आसले, मज्जा येयली. पण नरसिम्हा बेस्ट आसलें हा पिक्चर. आनी दोनाचो टायमींग बरो आसलो आमकां, कित्याक 5:30 म्हणसर पिक्चर काबार जालें. तितले बेगीन आमी घराय पावतली. नाजाल्यार रातचे समज पिक्चराक गेल्लेले जाल्यार लेट जातलो आसलो घरा कडेन येवपाक बी. आनी तुमकां तर खबरूच आसा आतां लेट गोवा सारकें आमचो गोवा ना न्हू रे अवी. पयलीं सारकें कांय ना आतां. पयलीं कितें आमी 10-11 बी पिक्चराक वयतालीं, 10:30च्या बी शोवाक. सुशेगाद 1-2 बी येतालीं. आतां कितें कितें न्यूज आयकपाक येत आसा. ओके गायज, आमच्या मुखार आसा बनानाची भाजी, रायस, शेतकाची कडी मुगाक आनी शेतका फ्राय. लेट अस डू इट. गायज आयचो ब्लॉग तुमी पयला आसतलो. आयज आमी अपलोड केला 3 म्हयन्या पयलीं क्लिक केल्लो ब्लॉग. कित्याक म्हाका खबर आसलें हांव गाडयेचे अपग्रेड करतलो म्हणून. ओके, सो बिगस्ट मॉडिफिकेशन कमिंग अप नेक्स्ट गायज. कित्याक की हांव फाल्यां हेतून अशें तगडे मॉडिफिकेशन इन्स्टॉल करपाचो आसा. खबर आसा, इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह ऑल्सो. आनी आयज पर्यंत कोणीच करूंक ना. त्या बद्दल तूं कितें म्हणूंक सोदता? मागीर हांव गाडी चलयतलें. शुअर मगो? हय काना गो चलयतलें तर तूं दितलोय मरे. शुअर पॉवरफुल करपाचो आसा. ओके, आनी मीन वायल तुमी आमचो कालचो व्लॉग पळयल्लो आसतलो. कालचे 2 व्लॉग पयले आसतले. आमी खूब एन्जॉयमेंट केलेली आसा. हॅपी मुवमेंट स्पेंड केल्लो आसा आफ्टर लॉंग टायम. खूब दिसांनी, कमीत ते कमी 2-3 म्हयन्या उपरांत. कित्याक सांग, तेज्या पयलीं आमी कामात करताले. कामां येत आसली एका फाटसून एक. तशें केन्ना घर मोडलें तें रिपेर केलें, कोण आनी कितें. ओके, सो तेतून एक आमच्या भयणीचो व्हेरी ब्युटिफूल कॉमेंट येता. ओके, लव यू कोणी कॉमेंट मारला तेका मोग असो आनी ऑल द बेस्ट इन लायफ. केन्ना कोणाचें वायट चिंतिना कोणी कॉमेंट मारला तो. सो तेणी एक कॉमेंट मारला, इन्स्पायर्ड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन, म्हणजे आमी ज्या जाग्यार गेल्ले स्विमींग पुलाक, त्या जाग्यार आमी पयशे वेस्ट करच्या जाग्यार तें घर रिपेर केल्लें जाल्यार खंय तरी फायदो आसलो. पण त्या मनशान आनी एक कॉमेंट मारला त्याच कॉमेंटान की तूं इतले पयशे गाडयेर मोडटा ते वेस्ट ऑफ मनी. तुज्या वाटेन तूं सगळें रायट न्हू. तुज्या वाटेन तूं टोटली रायट. बट हांव कितें म्हणूंक सोदता, तेजे तेणी कॉमेंटान म्हटला आय हॅव डॉटर म्हणून.
जाल्यार म्हाजे गर्लफ्रेंडूय आसा, म्हाजी भयण आसा, म्हाजी आवय आसा, आमच्याय घरान बायल्यो भुरग्यो आसा, चेडवां आसा. हेजो मतलब कनेक्शन आमी पयशे आमचे जिवाचेर मोडटा आनी घरान डॉटर आसप तें म्हाका काय लॉजीक कळोंक ना. बट स्टील तुका एक आन्सर दिवंक सोदता हांव. कोणी कॉमेंट मारलेलो तेका की स्पेंडींग मनी ऑन अंकिता देन आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. कित्याक सांग पळोवया, त्या चेडवान आपणाची जी अर्ली एज 13, 14, 15, 16, 17, 18 इयर्स ओल्ड त्या टायमार खेळाच्या जाग्यार आनी खंय भोंवपाच्या जाग्यार, पिक्चराक वयपाच्या जाग्यार, फ्रेंडा वांगडा मस्ती करच्या जाग्यार हॉस्पिटलान मम्मीक घेवन वयताले, डॅडीक घेवन वयताले, हॉस्पिटलान रावताले, परत येताले, घरा रांदताले, जेवण घेवन परत वयताले, परत येताले. ही तेजी डेली रुटीन आसली. त्या रुटिनान तेणी आपणाची अर्ली एज काबार गेली. आनी त्या चेडवाक हांव तर सांगतलो वेट अनादर 8 years, हांव एक रुपया करून दवरता आनी मागीर आमी स्विमींग पुलार या. ना न्हू, दॅट इज नॉट फेअर. दॅट इज टोटली नॉट फेअर. हांव तेका एक हॅपिनस खंय तरी दिता जाल्यार आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसता हांव तेका इतले हॅपी दवरता खंय तरी. सारकें म्हणून सारकें हय काय ना. हय. मागीर अशी ही लायफ. मेन थिंग कितें आहा हांव तुमकां सांगपाक सोदता, आमी समज कामाय करता जाल्यार एन्जॉय करूंक जाय, आपणाच्या जिवा खातीर टायमूय काडपाक जाय अशें तुमीच सांगतात आमकां न्हू हांवे. हय 10 जाण बरे कॉमेंट मारता तितूंतलो एक आसताच. आनी दुसरे तेणी म्हटलां की स्पेंडींग मनी ऑन मोटरसायकल. ही फक्त ही गाडी घेतले न्हू जाल्यार 2 लाख पडटा. एक व्हडलो जो श्रीमंत मनीस आसा फक्त 2 लाख रे म्हणटलो, मातसो सकयलो आसा 2 लाख पडटा म्हणटा. थोडे जाण सकयल 2 लाख पडले म्हणटा. तसो हांव 2 लाख पडले हे गाडी घेवपाक आनी हेजेर मॉडिफिकेशन केला ते पयशे तुमकां सांगूं शकना. बट 4 जाणांच्या ग्रुपान वचोन बसोन सिगरेट मारलेली बरी, सोरो मारलेलो बरो, का म्हाजें एडिक्शन गाडयेक, हांव गाडये वांगडा आसता, दॅट इज इम्पॉर्टंट. एटलिस्ट हांव खंयच्या फालतूर हितून कॅटेगरीन ना, फालतूर संगतीन ना, फालतूर कामां करीन. हांव म्हाज्या हितून आसता, कामां करता, आमी दुसऱ्यांक मेहनत करता, दुसऱ्यांक हेल्प करता, आमच्या जिवाक पळयता, घरूय सांबाळटा, आमचे ड्रिम्स आमी फुलफील करता. आमच्या ड्रिम्सान हें येना की आमी पोर्चुगल वयतली फॉल्गां मारपाक, आनी खंय वयतली UK वयतली फॉल्गां मारपाक. आमचे तें ना. आमचे ड्रिम्स कितें खबर आसा, बारीक बारीक ड्रीम. ही गाडी घेतलो, तेका मोठो टायर घालतलो, ही म्हाजी ड्रीम. हेजी ड्रीम कितें जाणा, आपूण हॅपी रावतले, बस खंय जाय तें करतले, भोंवतले, खातले, जेयतले, एन्जॉय करतले. ही तेजी ड्रीम. आमी कितें व्हडले व्हडले चिंतिना. येदी व्हडली सरपुई आसतली बाय अशें चिंतिना. जें आसा तें आतां आसा न्हू. फाल्यां कोणी पळयला फाल्यांचो दीस. आनी जे आसा तेतून हॅप्पी रावपाक जाय. ऑफकोर्स. आनी आमी कितें आमची घराची कामां आमी खूद करता. हांव आनी अंकिता खूद घर पेंट करता, खूद जमीन हें करता, खूब हें करता आमी आमच्या पयशांनी. आमी हाती 2 हात यूज करता. आतां येता ते व्लॉगान तुमी पळयतली चवथ आहा. ह्या चवथीक हांवें घर कशें रेनोवेट करता तें पळयतली तुमी. आमी खूद करतली. आमी कितें लोकांक आपयना. हांव आनी हे दोगांय मेळोन करता. 15 दीस लागता आमकां, पूण आमी करता न्हू. आमी आनी 4-5 दिसांनी आमचें काम चालू करतली. सो कोणी ह्यो कॉमेंट मारला पळय तेका हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. तुज्या वाटेन तूं रायटूय आसा आनी तूं रॉंगूय आसा. रायट तूं कित्याक आसा, तुवें कितें वायट सांगूंक ना. रॉंग कित्याक आसा, तूं म्हाज्या वाटेन राव आनी मागीर आमची लायफ जी आहा ती जग. आमी जी लायफ जगता खबर आसा, आमच्या वांगडा राव आनी आमचें डेली रुटीन पळय, आमची लायफ कशी ती पळय, तेजी लायफ कशी, म्हाजी कशी पळय, आनी मागीर उलय. सारकें न्हू. सारकें म्हणून सारकें. कितें कॉमेंट मारच्या पयलीं न्हू नाका जाल्लें मारच्या पयलीं 10 फावटी चिंतूंक जाय. आतां तुमकां हांव सांगूंक वचत न्हू, सांगूंक वचत जाल्यार पळय तुमकां एक बेश्टी हिंट दिता. एक गाडयेक हांवें हेडलायटूच घातल्या पळय, ही कमीत ते कमी तुमकां सांगता 40,000ची हेडलायट आहा गाडयेक. भितन जे प्रोजेक्टर आहा, कितें आहा, 40,000ची हेडलायटूच आसा. ते 40,000 घेवन हांव समज 4 जाणां वांगडा बसलोलो, बरो पियाललो, बरो ओडलोलो जाल्यार तुमी म्हाका एप्रिशिएट करतली आसली ना. आमी हे घर कितें घर आमचें एक काबार जाल्लेलें, खूब पयलींचें घर, पोर्चुगेज हावज पयलींचें खूब ओल्ड. हे घर काबार जाल्लेलें. आमी कशें करून हो तुमी बेडरूम पळयता, हो कांयच नासलो, हो आमी केला, मेहनत केल्या, पयशे एक रुपया एकठांय करून केला. सारकें म्हणून सारकें. फक्त कितें आहा, तुमच्या घरान जे मेंबर आसता, एकलो मनीस कामाक वयता जाल्यार घरा एकलो काम करता, घरांत रांदता जाल्यार आमकां सगळीं कामां आमकांच करची पडटा. लोक हे न्हू कॅमेरार हांव थोडें सांगता, कॅमेरा भायर अश्यो गजाली जाल्ल्यो आहा खबर आहा, ते सांगीत न्हू जाल्यार
थोड्या मनशाचो इगो अडतलो. अशी जर्नी लायफाची आसा, केन्नाय कोणाक न्हू अंडर एस्टिमेट करूंक जायना. आता हेजे येता आसतना तूं हेजे येता ते व्लॉगान तुमकां सांगतलो हांवें गाडयेचेर कितले पयशे उडयल्या पळय ते. पण म्हाजे कांय फालतूर हें ना, म्हाजे पांयांक नाका जाल्ले एक्सपेन्सीव हें ना. आंगार कपडे पयला हे 300-400 रुपयाचे बिंदास सांगता तुमी. म्हणजे बरें दिसता आंगार घालपाचे. व्हडले कित्याक जाय आमकां, हय. गुची नायकी कित्याक जाय, धुवन वयतले ते झडटले. घालपाचे शू. अरे पळय म्हाजे भावान तुका सांगता पळय, श्रीफनान म्हाका आडिडासाचे हाडले, हाडून म्हाका दिसता कमीत ते कमी 3-4 म्हयने जाले. हय. आयज पर्यंत एकदांय घालूंक ना. कित्याक सांग, खंय बऱ्या जाग्यार वयतले तेन्ना घालतले म्हणून. आता बऱ्या घरा जाग्यार घालून खंय कितें म्हणून फायदो. करूं. बरे जागे आमी खंय पयले, आमी खंय वयता कोणाचे हेका. तुमी पयला आयज इतल्या म्हयन्यांनी हांव एका जाग्यार गेलो, अंकिताक घेवन स्विमींग पुलान न्हालो. तुमी 2-15 मिनटाची व्हिडिओन आमची स्मायल पयली जाल्यार कोणाक लागले, मनाक लागले तेज्यात. तेणी थंय कमेंट मारलो की इतले फॉल्गां कित्याक मारता काय म्हणून. आत्तां एक्झाम्पल दिलें तुमकां, वाण्यो दाखयल्यो पळय कोकणाक परत एकदां दाखयता पळय. तेजो टॅग पासून ना काडूंक हांवें. आडिडासाचे ओरिजिनल फ्रेंडान हाडला म्हाज्या स्टिफनान. आयज पर्यंत केन्नाच घालूंक ना. वचात ना जाल्यार घालपाक. पयले फावटी गेले तेतूनय लोकांक त्रास जालो. सो हे बारीक बारीक आसा. तुमकां खबरूच आसा आमी लोकांक हेल्प करपाक फुडें सरता. आमचे कितें बॉल्सान घे म्हणून पयशे ना. आमी सगळे चंगू मंगू अंगू पंगू सगळे मेळोन, सगळे भाव म्हाजे मेळोन, सगळे भयणी म्हाजी मेळोन पयशे एकठांय करतात आनी देन आमी फुडें सरोन दुसऱ्याक मदत करूंक पावता. आमी खंय पावतलीं जाल्यार आमी कितें अंबानी. हय. तुजो कॉमेंट वॅलीड आसा, पूण रॉंग मनशाचे हेजेर कॉमेंट मारलो तुवें. आमकां रिजन आसा. हांव न्हू परत चिंत्तालो तेका परत आनी खंय व्हरपाचें. आमी केन्ना लायफ पयल्या. आयज हांव तुमच्या कडेन उलयता, फाल्यां आसा ना कोणाक खबर आहा. आयज म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका तर ब्लॉक केला वॉट्सॅपार, आनी हो फालतूर मनीस म्हाज्या कॉन्टॅक्टान नाका, ब्लॉक केला. कोणाक खबर फाल्यां त्या मनशान म्हाजें तोंड पयलां केन्ना. हांव सोडीत आसतलो ह्या संवसारान, हांव थोडीच कोणाक सांगूं शकता. सो आयज आसा आमी एन्जॉय करता लायफ. कितें जाय तें खाता, कितें जाय तें पियाता. सारकें न्हू. सारकें. कितें जाय तें न्हेसता, कितें जाय तें गाडयेक न्हेसयता, कितें जाय ते पयशे उडयता, खाता, भोंवता, बिंदास एन्जॉय करता. कित्याक लायफ वन लायफ. आनी काय म्हणूंक सोदिना हांव तुमकां. आनी आयचो व्लॉग आमी तुमच्या मुखार दवरला तो 3 म्हयने पयलीं शूट केल्लो हांवें. आनी हांवें चिंतलेलें ह्याच दिसा घालतलो म्हणून. कित्याक म्हाजें बिगस्ट अपग्रेड गाडयेचें जावपाचें आसा. आनी हें अपग्रेड हांवें कित्याक केलें तें तुमकां सांगता. कोणी जे कॉमेंट मारला पळय तेका सांगूंक सोदता. हांव गाडयेचेर पयशे उडयता बिकॉज हांव वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक पार्टिसिपेट करूंक वयता. हांव तेतून चणे आनी भिकणां काय घेवन वचों शकना न्हू. चणे आनी भिकणां हांव येदे व्हडल्या इंटरनॅशनल कॅटेगरीक हांव घेवन वचों शकना. सो आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट. जो पयशाकार आसतलो तेका 15 दीस लागतले, पूण म्हाका 1 year 1.5 वर्स लागले करपाक. हें स्लो इल्ले पयशे एकठांय करून. आनी हांव खंय तरी पार्टिसिपेट करूंक वयता. आनीक कोण आसलो जाल्यार ते म्हणटले चल खावया पिवया सिगरेटी मारया उडोवया म्हणटालो. ना, हांवें तें केलें. हे चॅम्पियनशिपाक तर हांव जिखत तुमकां डायरेक्ट सांगता. हांव खंय तरी म्हाका आनी हेका मदत करूंक पावतलो, प्लस हांव तुमच्या भितरले कोणाक एकल्याकूय मदत करूंक पावतलो. सो हीच म्हाजें इंटेंशन. दॅट इज द रिजन हांव गाडयेचेर पयशे उडयता. म्हाका त्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक पार्टिसिपेट करूंक जाय. आनी तुमचो मोग आनी तुमचो सपोर्टूय जाय न्हू गो. सो हांवें कितें सांगलां तें तुमकां पटलां जाल्यार हय म्हणून कॉमेंट मारा, ना जाल्यार ना म्हणून मारा. तुमी सगळीं एकूच. आनी जे कोणी कॉमेंट मारला पळय तेका सदींच तेणी कांय रॉंग म्हणूंक ना. तेणी सगळें बरेंच सांगलां. पूण आमच्या वाटेन रावलेले न्हू जाल्यार ते मनीस अंडरस्टँड जातले आसले खंय तरी. सारकें म्हणून सारकें. इतलेंच म्हणूंक सोदतालो हांव तुमकां. बस आनी कांय ना. चॅनलाचेर तर नेवे आसा न्हू जाल्यार लायक करून वचा, सबस्क्रायब करून वचा. परत परत तुमकां सांगता हांव, हालीं चॅनलाचेर आमच्या ग्लीच येयल्लेली आसा. आमची व्हिडिओ 4 चौगां रेकमेंड जायना, नोटिफिकेशनां येयना. यूट्यूब आमचो चॅनल रिव्ह्यूक घातलेलो आसा. सो प्लीज मोग दाखया. आनी हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या नेवे व्हिडिओन. टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गुड नायट.